माझ्या राज्या वतीन आमी मेमोरंडम दिल्लो आसा. जे पोल्युशन जाता, गार्बेज ट्रीटमेंट जे जाता सध्या ह्या प्री मॉन्सुनान 1 ते 9 जे कॉन्सुलर निवडून दिला. म्हाका दिसता एकय कॉन्सुलर खंय तरी इनवॉल्व जायना तांकां आपल्या वॉर्डाची कामां करपाक. प्री मॉन्सून वो काम जावकच ना. गटार तुडुंब भरून रस्त्यार येतात, सेवरेज लायन फुटोवन ती रस्त्यार व्हांवता. हेच्या लक्ष दिवपाचो हे कॉन्सुलर जे 1 ते 6 कॉन्सुलर म्हाका त्या वाटेन वयता सडा, पण ते लक्ष मागीर तेंच्या हेतूनच येयना ते. कित्याक ते म्हाका दिसता 4 व्हिलर खंय तरी वयतात आनी हेचो मार बसता जे 2 व्हिलर जे वयतात तेंचे सगळे जे घाणीचे उदक आहा ते सगळे तेंच्या आंगार उसळटा. आमी मेमोरंडम सीओक दिल्लो आसा. सीओन आतां आमकां सोमारा मिटींग घेता म्हणल्यार विथ कॉन्सुलर आनी आमकां आपोवन तो मेमोरंडम आम्ही सबमिट केला. ओके, आणि हेतून आम्ही सारखे स्पेसिफाय केलेले आहा विथ प्रूफ. आम्ही सीओ कडेन मेमोरंडम दिलेलो आहा आणि जे जाग्याचेर गार्बेज आहा मुर्मुगांवान ते स्पॉट आम्ही फोटोज काढून सराक सबमिट केले. आणि तेणी आमकां बरें आश्वासन दिलां की सोमारा आम्ही मिटींग घेवया आणि हेचो सोक्षमोक्ष लावया म्हणून. सो आयज प्रॉब्लम कितें जाला, मेन प्रॉब्लम सांगता हे कावन्सिलरांची निश्काळजीपणा. हांकां कावन्सिलरांचो न्हू ते मिनींग खबर ना. आमी इतलो खर्च करून ह्या लोकांक निवडून हाडटा, हेंचेर इतलो कोट्यांनी खर्च जाता ते निवडणुकीक, आनी तेच्या उपरांत निवडून येयले न्हू काय हे लोकांक किकोत करता, हांकां पडूनच गेल्लेले ना. सो आयज जेन्ना मुर्मुगांवान गार्बेज इशू जाला न्हू, आख्खे मुर्मुगांव गार्बेजमय जाल्लेले आसा. इवन गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आहा न्हू तेंच्यांनी सुद्दां जो मेन रोड आहा न्हू जो हॉस्पिटला कडेन वयता, आनी हॉस्पिटला कडेन ही गार्बेज सगळी पडलेली आहा, गटर तुडुंब भरलेले आहा, ते गटर क्लीन करपाचें नांव घेना. सो आयज आमी मुर्मुगांवच्या लोकांनी सगळ्यांनी मेळून, म्हाज्या फाटल्यान आहा ते सगळे आमचे मुर्मुगांवचे लोक अंडर द हे मुर्मुगांवचो राजा जो म्हणटा न्हू आमचो गणपती बाप्पा, तेच्या अंडर आमी इनिशिएटीव घेवन आयज हो मेमोरंडम सबमीट केला. आनी आमी आख्ख्या गोंयकारांक एक मेसेज दिवंक सोदता ह्या मुर्मुगांव म्युनिसिपालिटी थ्रू. आख्ख्या गोंयान गार्बेज आहा आनी ही गार्बेज आमचे थोडे निश्काळजीपणान वागपी लोक सुद्दां आहात न्हू जे सकाळचे कामाक वयता ते गाडयेन चलतना बॅग घेता आनी अशे रस्त्यार उडयता. हें जावपाक जायना. सेग्रिगेशन सारकें जायना, कलेक्शन सारकें जायना, थिंगासर ट्रिटमेंट सारकें जायना, और प्लास्टिकाचें शिफ्टिंग आतां करता म्हणटा तें सारकें जायना. सो इट हॅज क्रिएटेड हेवॉक देर. आनी इतलो इशू जाला की दर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एअर पोल्युशन जाल्या नंतर हेल्थाक हॅझर्ड जाता. कित्याक ते सबस्टन्स इलेमेंट जे एरान वयतात दे आर नायट्रोजन, मागीर कार्बन डायऑक्सायड, एकल्यार मिथेन. दॅट गॅस इज व्हेरी हार्मफूल फॉर ह्युमन बींग. आनी दॅर इज पॉसिबिलिटी दॅट इज सिपेज केमिकल रिएक्शन जाल्या नंतर ते गॅस आनी कितें सिपेज जाल्यार मरीन लायफाक डॅमेज करूं शकता. आनी एज वेल एज ते केमिकल रिएक्शन जाल्या नंतर थंयसून जे कितें सिपेज जाल्ल्या ती आतां सद्या पर्यंत सडा एरियान गटारांनी गेल्ली ना. देर इज डिजीज थंयसर देर इज जम्स ग्रोथ जावंक शकता. देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ स्प्रेडींग डिजीज. ओवरऑल थिंगासर इशू जावंक जायना आनी हेका कंट्रोल हाडचो. आनी सद्या परिस्थितीन तेंच्यांनी तेंचे निग्लेक्ट केल्ले अशें दिसता. म्हणून आमी डेलिगेशनान आमच्या वांगडा बाकीचे लोक आसा, वर्कर्स, आमचे यूथ आसा आनी आमचे सोशल एक्टिविटीज आसा, तेंच्यांनी थोडोसो मुवमेंट केलो. थंय आमी क्लिनींग करताले आनी लोकांक अवेरनेस केले. पण तो अवेरनेस परत करपाची गरज आहा, जागृताय करपाची आहा. म्युनिसिपालिटींक परत जागृताय करपाची गरज आहा. कावन्सिलरांक की बाबा कितें चल्लां तें सारकें ना, आमकां हेल्थ हॅझर्ड जातलो, आमच्या लोकांक इशू जातलो. आनी इट इज बिकमींग हॉटस्पॉट. तेच्या कडनं तर देर आर लॉट ऑफ इशू मायट हॅपन. गॅस तयार जावंक शकता, मागीर बर्निंग जावंक शकता. आनी आग लागल्या नंतर एक तरेची क्लायमेट अशें कंडिशन तयार जाता की तेन्ना 7-8 दीस ती आगूय बुजना. अशें हेच्या पयलीं हिस्ट्रीन पयलीं जाल्लें आसा, पयलीं बॅक रिकॉर्ड काडल्यार. जाल्यार तेच्या खातीर आमी मेमोरंडम दिला आनी चीफ ऑफिसर वायज क्वायट इनफ. आनी चीफ ऑफिसरान आमचे आयकून घेतले. आमी तेजी फोटोग्राफी केले. ती म्हणपाक दीस इज अ सिरियस इशू, वी हॅव टू हँडल इट. आनी तेणी एक मंडे मिटींग दवरल्या आनी तो म्हणपाक आपूण वॉर्ड कावन्सिलर, बाकीच्या इंजिनियरान, बाकीचे कॉन्ट्रॅक्टराक हाडून तेचेर आमी सुरू करत तुमी डिबेट करया म्हणटा. इज अ गूड इशू. पण हांव तुमकां नदरेक हाडूंक शकता की प्लास्टीक इज बिकम मोर न्यूजन्स.